प्रितीच्या भावान भयणो, भाग्यवन पाप साहेब जो हांव 23वो जॉन पॉल जॉन 23rd तो व्हेनीस वाठाराचो बिस्प आसतना ताका कोणें तरी ताका खबर पावली की ताच्या डायसिसींतलो एक पाद्री सोऱ्याक लागलेलो आसा, म्हणजे बेबदो जायत वता सोरो पिवन पिवन. आनी हें आयकून बिस्प साहेब पोप जॉन 23rd तो म्हणूंक लागलो, आपल्या सेक्रेटरीक ताणें म्हणलें आमी ह्या पाद्रीक वचून भेट करूंक जाय आनी तेजे हो प्रॉब्लम सुटाव करूंक गरजेचो. आनी जेन्ना ते हे पाद्री सशी गेले ते ताच्या पॅरिशांत पावले तेन्ना पावचे पयलीं ताणें ते एक हॉटेलांत रावले आनी बिस्प साहेबान ताच्या सेक्रेटरीक ताका धाडलो आनी म्हणलें ते पाद्रीक घेवन ये, पाद्रीक घेवन ये. तो सेक्रेटरी गेलो आनी थोड्या वेळान तो परतून आयलो आनी ताणें ताका मेळोंकूच ना तो पाद्री. ताणें म्हणलें बिस्मा तो ताचें सगळें हॅट बी सगळें थंयच आसा मेजार, पूण तो पाद्री ना. मागीर बिस्म म्हणूंक लागलो ताची तोपी बी सगळी आसा जाल्यार तो थंयच आसूंकूच जाय, परतून वच आनी पळय. आनी तो सेक्रेटरी परतून गेलो आनी थोड्या वेळान मागीर तो येयलो परतून आनी ताका गमलें की तो खंय आसलेलो तो पाद्री एक बाराचेर आसलो. आनी हे तिगूय जाण परतून ते मेळ्ळे आनी ते परतून पॅरिशींत वचूंक लागले, पारोकेलांत वचूंक ते गेले. आनी ते वेळार घडये तो सेक्रेटरी घडये चिंतालो आसतलो आतां बिस्प साहेब येल्लो आसा आनी आतां ह्या पाद्रीक बरेंच फायरींग बी पडपाचें आसा, कित्याक ताची ताका ही संवय जाल्या सोरो पिवपाची, तो ताका बरें पडपाचें आसा अशें चिंतालो. पूण जेन्ना ते घरा पावतात तेन्ना बिस्प साहेब त्या पाद्रीक म्हणटा, यो भावा बस, म्हाका तुजे कडल्यान कुमसार जावंक जाय. हेंच म्हणून तो ताच्या लागीं कुमसार जाता. मोगाच्या भावान भयणो, ह्या बिस्प साहेबान ह्या पाद्रीचे घडये ताका अंडरस्टँड तो जालो, घडये कितें तरी प्रॉब्लम आसलें आसतलें. आनी हेंच मोगाच्या भावान भयणो आयच्या शुभ वर्तमानांतूय आमी पळयता. आमकां जेजू आज लेवीक आपयता ते आमी पळयता. लेवी एक दोन वचूलदारांक जेजूच्या काळार थंय दुदेवा मदीं तांकां चड मान आसूंक ना, कित्याक दोन वचूलदार हे काम करताले ते फकत रोमकारांक काम करताले आनी रोमकारांचें काम करतात म्हणून हे जुदेव लोकांनी तांकां पयस कशें केल्लें. आनी तांचो त्या जेजूच्या काळाचो समज जावन आसा की कोणाकूच असलें कितें जालें जाल्यार ते रोखडेच त्या लोकांक पयस करतात. म्हणजे कितें दोन डिविजन कशें ते करतात, आमी बरें तुमी वायट. कोणाक कितें दुयेंस जालें, कोणाक कितें पिडा आसा, रोग आसा, तांकां ताचे पुर्वजांचे पातकांक लागून ते भोगतात आनी तांकां ते पयस करतात. आमी हें जायते फावटी बायबलांतूय पळयल्लें आसा आनी आमकां दिसून येता की जेन्ना इवन कडकार देखून कडकारांक ते पिडा रोग आसा तांकां ते पयस करताले. सो असलो तांचो समज, कितें कोणाकूच कितें वायट जालोलें आसा ते पयस आनी ते तांकां पयस करताले. आनी आयज तेंच मतीन धरून जेन्ना हे फारिझेव आनी दोन शास्त्री जेजूक पळयतात, हे दोन वचूलदाराचे घरांत येवन आनी तांचे बरोबर तो जेवणाक बसता म्हणून तांची काळजां आनिकूय तिडकीन भरतात आनी ते जेजूक प्रश्न करतात, जेजूच्या शिसांक प्रश्न करतात, तुमी वायटाकारां बरोबर कित्याक आसात ते. आनी जेजू तांकां एक सोंपो जबाबान तांकां तांचे हे प्रश्नाचो जबाब दिता. म्हणजे तो तांकां सांगूं सुद्दां की बाबा जे कोणूय बरो मनीस आसल्यार दोतोरा लागीं वयतलो ना न्हू. हेंच तो सांगूं सुद्दां की आपूण आयला तो हे वायटाकारांक बरें करूंक, वायटाकारांक आपोवंक, कोण पातकांत बुडलेलीं आसा तांकां आपोवंक, तांकां वैजाची गरज. आनी हेंच मोगाच्या भावान भयणो आयज जेजू आमकां सांगता. आमी आमच्या जिवितान न्हू अशेंच केल्लें आसा, आमी आमच्या जिविताचें नियाळ करीत जाल्यार न्हू मोगाच्या भावान आयचें हें अशूभ वर्तमान आमच्या जिविताक आमी लावंक जाता.
ते फावटी आमी रोखडीच आमचें मन कितें आसा काळीज कितें आसा आमी कोणाकूच कितें वायट करता तें पळयलो जाल्यार रोखडोच आमी ताका एक नांव दवरतात ताची रोखडीच नीट करतात. आयज ह्या फारीजां भशेन आमी आमचो कोण भाव ताका आमी पळयलो तो घोडये सोरो पिता वो आनी कितें करता आमी रोखडीच ताचेर शीण करतली आनी म्हणटली सो बेबदो वो असलो वो तसलो करून आमी रोखडीच नांवां घालतात. आनी आमचोय कोण इश्ट आमचोय कोण लागशिल्लो तांचे लागीं उलयता जाल्यार आमी रोखडीच ताका विचारतात आतां तेचे लागीं कित्याक उलयतालो ती बरी न्हू तो बरो न्हू अशें करून आमी रोखडीच प्रश्न करतात. अशें करून आमी रोखडीच एकामेकाची नीट करतात. आयज जेजू आमकां म्हणटा आमी समजून घेवंक गरजेचें जसो ताणें ह्या ल्हानांतल्या ल्हान समजून घेतले हे जे कोणाक पयस दवरलेले ते मनशांक समजून घेतले तेच भशेन आमकांय समजून घेवंक आपयल्लीं आसात. मोगाच्या भावन भयणो आमी ह्या कृपेच्या नव्यान आसतना आनी ह्या प्राचीत काळांत आसतना आमकां हो एक बरीच शिकवण आयज जेजू दिता आनी आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारुया. आमी नियाळ करता आसतना आमी पळोवया आमी असले परिस्थितीन पडलेलीं आसात काय आमी आमच्या भावा भयण्यांक रोखडीच तांची नीट केलेली आसा काय आमी तांकां रोखडीच जज केलेले आसात काय आमी ते पळोवया. जायते फावटी आमी नकळो ती कितें वयतात ती आमी नकळो तांचें मन कित्याक तशें तें आमी तांकां समजून घेवंक एक समजिकायेचें आमकां मन आनी काळीज आमी देवा लागीं मागूंक गरजेचें. आनी हेंच करूंक आमकां पयलें स्वतेर मोगाच्या भावन भयणो आमी देवा लागीं करपा मागूंक गरजेची. देवाचे कृपे भायर आमच्यान कांय करूंक जायना. आमी देवाचो आदार घेनात जाल्यार आमी खंयच पावची नात. देखून देवा लागींनूच आमी आदार मागून ताकाच पयलो आमी अनुभवूंक गरजेचो आनी जेन्ना आमी जेजूक अनुभवतात आमच्या जिवितांत आमी दुसऱ्यांकूय जेजू भाशेन जावंक पावतलीं. आमी दुसऱ्यांक लागीं जेजू भाशेन वागूंक पावतलीं आनी जेजू जसो दुसऱ्या ल्हानांतल्या ल्हानांक भेटलो आनी तांचे सोशी गेलो आमी दुसऱ्यांक दुसरेच नदरेन पळोवंक लागतलीं. नाजाल्यार आमी ते फारीजां भाशेन रोखडीच एकामेकाची नीट करूंक तांकां नांवां घालूंक अशींच रावंक पावतलीं. मोगाच्या भावन भयणो आयज ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमी हेंच मागुया आमची काळजां बदलूंक आमी दुसऱ्यांक जेजू दिवंक आनी जेजू भाशेन आमी वागूंक आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया.